तांचें कंटेंशन आशिल्लें की सेंटेन्स रिव्यू बोर्ड जे आसात आनी तांकां 14 वर्सांच्या शिक्षा कंप्लीट जाली हाज्या कारणा खातीर आनी बाकीचे सगळे तांचे जे कंडक्ट इन द जेल आसा तो कन्सिडर करून सोडचें अशें म्हणून गव्हर्मेंटाक रेकमेंडेशन दिल्लें. पूण रेकमेंडेशन इन टर्म्स ऑफ लॉ कन्विक्टींग कोर्टाचें ताजेर ओपिनियन घेवचें पडटा म्हणून सरकारान तें ओपिनियन घेवपाक धाडलें. कन्विक्टींग कोर्टान सांगलें की तांकां सोडपाक मेळना म्हणून ऑन डिफरंट पॅरामिटर्स कन्विक्टींग कोर्ट कन्सिडर्ड द केस आनी तांणी सांगलें सोडपाक मेळना म्हणून. त्यामुळे सरकारान सांगलें की कन्विक्टींग कोर्टाचो जो निर्णय आसा तो रेकमेंडेशन आसा तें बायंडींग आसल्या कारणान आमी आतां सोडपाक शकना म्हणून. 2 डिसिजन आशिल्ले. एक सरकाराचो डिसिजन सोडपाचें ना म्हणून, पूण रेकमेंडेशन आशिल्लें ऑफ द सेंटेन्स रिव्यू बोर्ड की तांकां सोडचो म्हणून तें पेटिशन तांणी कोर्टान घातिल्लें. 4 पेटिशनां आयिल्लीं हायकोर्टान. तांणी म्हटलें की सेंटेन्स रिव्यू बोर्डान जें रेकमेंडेशन केलां तें आपल्याक इम्प्लिमेंट करचें आनी आमकां सोडचें म्हणून. आतां चॅक केलां तेन्ना अशें लक्षांत आयलें की तांचे 14 वर्सांच खरें म्हणजे कंप्लीट जावना. आमच्या रुल्सा प्रमाणे एक्चुअल इम्प्रिजनमेंट ऑफ 14 इयर्स जावपाक जाय. पूण कांय डिसिजन्साचो सुप्रीम कोर्टांचे कांय कन्सिडर करून अशें म्हटलें की वीथ रेमिशन्स म्हणजे तांकां जे रेमिशन्स मेळटा, पेरोल पिरियड आसता, फर्लो पिरियड आसता, हे सगळें धरून तांचो कार्यकाळ 14 वर्सांचो सोंपलो अशें म्हणून तें रेकमेंड जाल्लें. पूण आतां कोर्टान म्हणलें की तांचो तो 14 इयर्स इम्प्रिजनमेंट एक्चुअल जो आसा तो कंप्लीट जावना. रेमिशन्स तातूंत धरपाक मेळना, फर्लो पेरोल तातूंत धरपाक मेळना, पेरोल धरपाक मेळना. त्यामुळे तो कावंट करनासतना 14 वर्सां कंप्लीट जावपाक जाय आनी ताज्या खातीर तो हायकोर्टान आयज तांची पेटिशन्स डिसमीस केल्या आनी हायकोर्टान म्हणलां की जेन्ना तांची 14 वर्सां कंप्लीट जातली ताज्या मागीर जेन्ना केन्ना सेंटेन्स रिव्यू बोर्ड वील कन्सिडर द केस, इट हॅज टू बी कन्सिडर्ड ऑन इट्स ओन मेरीट.